घेवपाचे की अशेंच मातशे पॉलिटिकल भाशण दिवपाचें काळजांसून उलोव गोंयकार कसो उलोव आता इतली वर्सां जाली आमी आयकत येता की आरजी म्हणल्यार सगळ्यांची बी टीम करून लायल्या न्ही आज की काल विरेशान दाखयला की आरजी गोंयची ए टीम म्हणून कित्याक आज पर्यंत खंयच्या आमदाराक असो एक जनावर कसो ओढून हाडपाक कोणाची हिम्मत आसूंक ना पण ती हिम्मत न्ही बिरेशाक ओढून हाडपाक आणि त्या सगळ्या गांववाल्यांक ओढून हाडपाक सकयल ती हिम्मत नाही तो भय आशिल्लो म्हणून गिरेशाचो म्हणून ताका ओढून सकयल हाडलो आणि तो उजो आज हांगा पेटला माझ्या मोगाळ भावा भयणालो एकूच समजून घेवपा जाय एक म्हाका आरजीचे आवडना पळय ते गोंयकार नॉन गोंयकार करता पळय ते मातशे कुशीक दवरपा जाय नॉन गोंयकार टार्गेट करात ते सगळे दिल्लीवाले येता पळय ते आनी आमची भाटां घेतात पळय ते पण बारीक बारीक लोकांच्या फाटल्यान वचनाका ती माझी एक सजेशन आशिल्ली पूण मनोज परब कोणाचें आयकता कोणाचेंच आयकता माझ्या मोगाळ भावा भयणाचो इतकेच समजून घेवपा जाय जावं तूं गोंयकार जावं तूं नॉन गोंयकार जो गोंयांत रावलो पळय ती इतलीं वर्सां जावं तूं श्रीमंत जावं तूं गरीब आमचो मुद्दो जो आसा पळय तो गोंयकाराचो 20 वर्सां जालीं 22 वर्सां जालीं आमचो मुद्दो जो आसा पळय तो फक्त जमीन आमची जमीन चोरपा भोंवल्या पळय ते तांचेर विरुद्ध करपाक फक्त हो एक मुद्दो आसा तितकोच आनी कांयच ना हांव कितें म्हणपाक सोदतां जर समज तुम्ही हे फुडें घेवपाक सोदता जाल्यार अर्जुनाच्या भाशेन महाभारतांत जो नुस्त्याचो आंख नुस्त्याचो न्ही तो नुस्त्याचो आंख दोळो पळयल्लो पळय तो आनी ताजेर तीर मारिल्लो पळय तो ताजेरूच लक्ष आसपा जाय आमची चूक खंय जाता की इलेक्शन टाइम आयलो की हे जमनीचे मुद्दे जे आसात पळय ते फाटी पडटात आणि इलेक्शन टायमार आमी गोंयकार साऊथ गोवा क्रिस्तांव नॉन क्रिस्तांव कोंकणी रोमी कोंकणी मराठी एसटी एससी बामण भंडारी समाज हाजेर बसता ही आमची चूक सो इलेक्शन टाइम 27 आयली की हे लक्ष दवरपा जाय की जे आसात पळय ते जे आमच्या जमनीचेर हल्लो केला पळय तो इतली वर्सां जावं ते बीजेपीन आणि जावं ते काँग्रेसीन सुद्दां हे काँग्रेसीकूय सांगपाक सोदता हो प्रॉब्लेम जाला पळय तो कित्याक आमचो प्रॉब्लेम जाला पळय तो आमी गप्प बसल्या पळय ते कित्याक 20 वर्सां जाली ह्या काँग्रेसीचेर विश्वास दवरलो आमी 5 वर्सांनी हे काँग्रेसीन आमचो विश्वासघात केलो आणि दुसऱ्या वाटेर घेतलो म्हणून हो प्रॉब्लेम आमचो सो ह्या काँग्रेसी वाल्याक सांगता तुमची भाशणां ह्या फावटी आयकपाक खूब बरें दिसलें म्हणून बट स्टिक द ब्लडी कोर्स स्टिक टिल द एंड दिस टाइम यू चेंज वी आर गोइंग टू कम आफ्टर यू सो ही माझी 2 उतरां आयकली पळय ती गांवान सगळ्यांनी आणि चड करून बायल मनीस जी आसात पळय ती हे सोदून काढपा जाय की खरो आमदार खरो मनीस खरो कॅन्डिडेट जो आसा पळय तो जो जमीन सांबाळटलो पळय तो ताका निवडून हाडपाचो आणि दुसऱ्यांक सगळ्यांक हारावपाचो हुएवर इवन दॅट पुट इन टू स्प्लिट द वोट्स खूब आसतले वोट तुटोवपाक भितर घालतले पळय ते आणि चड करून हांगा म्हाका दिसता की आयल्या पळय ते सान आंद्रेचे सांताक्रूजचे न्ही
तुमची ऑल ओव्हर गोवा पूण चड करून हांगाचे आनी तुमची लज जातली तुमची सगळ्यांची सिरिदांव आनी पाल्याची आनी बांबोलीची आनी सगळ्यांची की तुमी 27 बिरेशाक परून निवडून हाडूंक ना जाल्यार लज जातली इमान मातसो सांबाळून दवरात पहिल्याच फावटी खूप फावटी असो एक उजो असो तयार जाला देवा खबर पालोत कोण सांगू जाता उठतो जाल्यार बालोर तुमकां पूण इतकेंच सांगूंक सोदता म्हज्या मोगाळ गोंयच्या भावा भयणो भायले गोंयचे कोण आसात पळय ते इमॅजिन सीइंग दिस ऑन एन आरजी प्लॅटफॉर्म आनी भायले जे आसात पळय ते पूण गोंयकार म्हणून समजता आमी तांकां मनीस म्हणून समजता बारीक धंदे करता पळय ते पण मनीस आमची जमीन आमचो वारो आमचें उदक ह्यो 3 गोश्टी हे आमी आमच्या भुरग्यांक दिवपाक मेळटले तुजो धर्म तुजी जात तुजें भांगार तुजें आनी कितें तुजी भाशा तुमच्या भुरग्यांक दिवन ना दिवन तांची पोटां भरची ना आमच्या बापायनी आमच्या आज्यांनी आमच्या सगळ्यांनी हें गोंय आमकां सांबाळून दवरलां प्रयत्न करया की फुडल्या पिढीक आमी गोंय सांबाळून दवरतले लव यू थँक्यू